सोम्याचे जेवण अर्घां बलिदान सर्गींचे अभिकार दिता समाधान सोम्याचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो मोरी मागण्याची मनीस मोरयेचे देवासांव आणि तिजेशे गुण आमच्या कुटुंबांत पाळून आमचे कुटुंब आमी सांगाता एकवटान जियोंक शकल्याव। आज आमी नियाळचो विशय मोरी आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत मागणे करूंक प्रेरण दिता। देखून मोरये बरी मागया, मोरये लागीं मागया, जेजूक आमी लागीं जावया, जेजूचो फाटलाव करया। हें सबचें मागणें जावं आज आमी सकट भुरगीं ह्या मोरयेक मान करूंक ह्या आल्तारी भोंवती फुलां हाडून सांगाता जमल्याव तर ह्या येवकारिस्तांत फावो ते बरी वांटो घेवच्याक आमची पातकां उणेपण ओळखुया, सोम्याचे बक्षणे मागया। सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध। ह्या बचत बेगीन सदांच संवकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता। सरपदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो। आमेन। सोम्या काकूळट सोम्या काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोम्या काकूळट सोम्या काकूळट। प्रार्थोया। सर्वेस्परा देवा भो भगवंतांव कोर मोरयेक आमी आज भक्तीन वंदितांव। जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस सदीक कृपेन भर। आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना। सांत पावलान थेसलोनिका घरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप। भावा भयणी मदल्या माया मोगा विशयान हांवें तुमकां बरोवची गरज ना, कित्याक एकामेकाचो मोग करूंक तुमीच देवा लागीं शिकल्यात। त्या प्रमाणेच सगळ्या मेसेडोनियांतल्या सोमेस भावा भयणीतय तुमी माया मोग दाखयत आयल्यात। तरी ह्या मोगांत आणकी चड वाडा म्हूण भावा भयणीनो आमी तुमचे लागीं प्रार्थितांव। हांवें तुमकां येदोळूच सांगलां तशें समाधानान जियोंक सोदा। आपआपलें काम करा, तुमचेच हात पाय जोडून वावुरा। देवाचें उतर हें
झडती करू सोमी येतलो न्याय नीती प्रितमेची झडती करू सोमी येतलो किन्नरी हाती घेऊन गीता गाया विणे वाजो मधुर संगीत करा तुतुरी कोंफोंको सर्विस पोराया सैत मागा न्याय नीती प्रितमेची झडती करू सोमी येतलो दर्यो आनी तांतून आसा ते सण भूमी आनी तिचेर आसा तो लोक आनंद पावू नयो उल्हासान ताळयो पेटोवन पर्वत संतोषान उडोवन आसो न्याय नीती प्रितमेची झडती करू सोमी येतलो सगळी सृष्टी येवचो आसा त्या सर्वेस्परा मुखार उल्हासू तो संसाराची मुन्सिबी करूंक येतलो न्याय नीती प्रितमेची तो झडती करतलो सरनीतीन लोकांक तो निर्णय करून दितलो न्याय नीती प्रितमेची झडती करू सोमी येतलो न्याय नीती प्रितमेची झडती करू सोमी येतलो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी जशो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करीत Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. तितल्यार जेजूची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावलीं पूण भायरच रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जोमो ताचे भोंवती बसून आसलो देखून तांणी ताका सांगलें, अळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत, तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचे दिश्ट गुणावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. येदोळू सांगले बरी
आमी आज नियाळचो विशय मोरी कुटुंबाच्या मागण्याच्या जिविताक आमकां प्रेरण दिता. सान बर्नार्ड मोरयेचो एक विशेष भक्त. खरी एक दीस ताणें इगर्जीक वचून एक वात पेटोवन मोरये मुखार वा इमाजी मुखार सांगचें, मोरये मोरये बर्नार्ड तुका बरो दीस मागता. मोरये मोरये बर्नार्ड तुका गुड मॉर्निंग म्हणटा. 6 वर्सां अशेंच तो कर नासलो. एका फाल्याण दिसा त्या दिसाई बर्नार्डान म्हळें, मोरये मोरये बर्नार्ड तुका गुड मॉर्निंग म्हणटा. तो ताका एक जाप ऐकली खंय, बर्नार्ड बर्नार्ड मोरी तुका गुड मॉर्निंग म्हणटा. बर्नार्ड बर्नार्ड मोरी तुका गुड मॉर्निंग म्हणटा. हो तळो बर्नार्डाक आयकलो आनी तो मोरयेचो विशेष भक्त जावन आसलो. मोरये बरी जेजूचो पाटलाव करून सुकोवन संतांच्या वळेरींत त्या पट्टेंत ताचें नांव आसा. आजून तो आमार उरला. हाजो अर्थ कितें? कोण मोरयेक लागीं दवरता तांकां मोरी लागीं दवरता. मोरी आमच्या कुटुंबाच्या मागण्याच्या जिविताक प्रेरण दिता. आमी मोरये लागीं मागोवंक जाय. दुसरें, मोरये बरी मागोवंक जाय. आमी मोरये लागीं मागता, तेर्स करता, लोदीन म्हणटा, नोवेन करता. मोरी आमचे खातीर विनंती करता आनी आपल्या पुता लागीं कितें आमकां जाय तें मागून धाडटा. हें मोरये लागीं मागचें. दुसरें, मोरये बरी मागचें. मोरये बरी मागचें म्हळ्यार तिणें कशें मागलें तें मागोवंक शिकचें. तिची देख घेवची, तिचे बरी जावचें, तिचे बरी जियेवचें. हें मोरये बरी मागचें. एक मोरये लागीं मागचें आनी एक मोरये बरी मागचें. मोरये लागीं मागल्यार मागलें मेळटा, देव तसो आदार कृपा आमकां दिता. पूण मोरये बरी मागल्यार आमी मोरये बरी घेवन जाव येता. आमी कोणाक मागतलो वो मागतली म्हणचें. हळे मागतलो आयलो मागतली आयली म्हूण कोणाक म्हणचें. कोण भिकार येता ताका आमी तो मागतलो ती मागतली अशें म्हणचें. पूण भावार्थाच्या दिश्टेन आमी कोणी मागतलो वो मागतली म्हणलें भिकाऱ्याचें अर्थाचें न्हय. मागतलो वा मागतली म्हळ्यार भावार्थाच्या दिश्टीन मोरये बरी देवाचेर भावार्थ पातयेणी दवरची आनी देवाची खुशी करूंक प्रयत्न करचें. म्हाका हें दी तें दी म्हूण सांगचें न्हय. म्हाका आसल्ल्यांत संतुश्टी जावचें. आमच्या जिकाच्या वेळा आनी सलवणेच्या वेळा देव आमचे सांगता आसा. ताजी हाजरी आनी ताजो हात आमच्या जिवितांत आसा. तो आमकां सोंड घालिना अशें म्हूण समजून घेवचें. तर मोरये बरी मागचें कशें? 4 संगती हांव उल्लेख करता. एक, मोरये बरी मागचें म्हळ्यार मोरयेन देवाक अर्घ होगळाप दिलें तशें आमी आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणाक अर्घ होगळाप दिवचें. मोरयेचें तें उतर आसा, म्हजो जीव सर्वेस्पराची ओडवीक गायता. हें अर्घ होगळापाचें जिवीत. मोरी तिचें किरकोळपण उणेपण वळखता. त्या उणेपणां ती देव व्हडलो महान अशें म्हूण समजून घेता. दुसरें, मोरये बरी मागचें म्हळ्यार हेरां खातीर मागचें. काना माटवांत मोरयेन त्या वळल्यांच्या पाडते खातीर जेजू लागीं मागलें. हेरांची गरज ती समजली. जेजू कितें सांगता तें करा म्हूण ती म्हणाली. जाकोब ताच्या पत्रांत म्हणटा, बऱ्या मनान केल्लें मागणें भोव आनी चड सक्तेवंत आनी फळां बरीत. तर मोरये बरी मागचें म्हळ्यार हेरां खातीर मागचें. तिसरी संगत, मोरये बरी मागचें म्हळ्यार हेरां सांगाता मागचें. मोरी आनी एलिझाबेथ सांगाता मेळटना तांणी एकामेकाक केल्लो नामान ग्रिटिंग्स तें एक मागणें जाता. धर्मजांच्या कृत्य पुस्तकांत आमी पळयता, मोरी थोड्यो स्त्रियो आनी सांगाता आसले सर्व सांगाता मेळून
तांणी कळनासतना मागणें केलें. आमचे कुटुंब सांगाता उरूंक आनी सांगाता जियोंक आमी सांगाता मागची गरज आसा. आमी सांगाता मागतना मोरी आमकां सांगाता दवरता. आनी चवथी आनी निमाणी गजाल मोरये बरी मागचें म्हळ्यार देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालून जियोवचें. मोरयेन म्हळें, हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. साकरन कितें करता? साकरन देवाच्या पांयां सरशी बसता, ताची खुशी करता आनी ताका आयकता. मोरी देवाच्या पांयां सरशी बसली म्हणजे मागणें केलें, देवाची खुशी तिणें केलें आनी देवान कितें सांगलां तें आयकून त्या परी जियेली. आयज वांजेली तेंच म्हणटा न्ही, कोण देवाची खुशी करता तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण, ती म्हजी आवय, अशें म्हूण जेजू सांगता. देवाची खुशी केल्यार आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत खुशेन आनी संतोशान जियेव येत. जेजूची आवय, ताचे भाव, ताची कुटुंबाची आयच्या वांजेलान पळयल्या प्रमाणे भायर रावलीं. पूण जेजूक लागीं जावंक तांणी भितर वचचें. भितर गेल्यार मात्र जेजू मेळटा. देखून आमकांच आज आमी सवाल करया, आमच्या कुटुंबांत जेजू भितर आसा वा भायर आसा? आमी जेजूच्या संगाता आसांव वा वेगळे आसांव, पयस आसांव? आमच्या जिवितांत आमी जेजूशी गेल्याव वा भायरच उरल्याव? मोरी आनी हेर जेजू सांगता, जेजूक मेळूंक कोण आयली ती भितर गेली आनी जेजू तांकां मेळ्ळो. तर मोरी आमकां आज कुटुंबाच्या जिवितांत मागोवंक शिकयता. मोरये लागीं मागया म्हूण ताज्या की भोव गरजेन मोरये बरी मागया. मोरये बरी मागचें म्हळ्यार पयल्यान आमी देवाक अर्गां होगळाप दिवचें, हेरां खातीर मागचें, हेरां सांगाता मागचें आनी चवथें निमाणें देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालून जियोवचें. तुमी सगळ्यांनी आज सट्टा भुरग्यांनी फुलां हाडल्यां. आज नोवेनाचो पयलो दीस. फुलांचो एक सर आयच्या ह्या संदेशाक लागू करचो जाल्यार एका झाडांत सुरवेर एक बोंगो येता. त्या बोंग्याचें रूप पळयल्यार हात जोड नासले बरी दिसता हो बोंगो. निमाणें वयर सुर्याचो उजवाड आयिल्लेंच तो बोंगो फुलता. हाजो अर्थ आमी सुरवेर त्या फुला बरी मागोवंक शिक जायी. उपरांत देव आमकां दिल्लें तें घेवंक आमी सकतले हांव. फूल केदाळाई वयरच पळोवन आसता. आमी सगळ्यांनी मोरये बरी देवा सरशी वयर पळयल्यार आमचें जिवीत देव ताच्या सुबामपणान उदार देण्यांनी भरता म्हणल्याक मोरयेचें जिवीत साक्ष. पळल्यांत असलें भुरगें उठल्या तक्षण रडटा आनी बोब मारता. कोणाक पळोवंक आशेता? आवयक पळोवंक आशेता. मोरयेन तशेंच पयिल्लें देवाक पळयलें. देखून आमी देवाची भुरगीं जावच्याक मोरये बरी वयर पळोवया, त्या फुला बरी वयर पळोवया. देवाक पळयोवंक, ताका आशेवंक, ताजे लागीं मागोवंक आनी ताजे लागीं संबंद दवरूंक मोरये आमकां शिकयत आसतना तिच्या देवा सवान, तिच्या गुणाशी गुणांनी तिचे लागीं मागया आनी तिचे परी मागया. आमेन. For आमच्या वावराचो
म्हज्या भाव भयणीनो, हे आमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैने आमच्या नेक्या पवित्र विचारावा सर्वेस पोर मानून घे. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताची आवय कांयच्या दिसा केरीत मान दिव. हे वेदी भोंवतणी संतोषान आमी एकठांय जाली. हांव ह्या पासोती देणी आमी तुका भक्तीन समर्पितांव आनी तुज्या हातांतली परतून घेतांव. ताचे उर्वी आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस सदीक आमी बरो म्हूण मागतांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमली सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. भोव नितळ अंकवार मरयेक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणतांव. तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगडतांव. आपल्या अंकवारपणाची ओडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणता. तांचे संगती आमचे इताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. बापा, करोस तुम पवित्र, तुन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्या दिन मसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें बरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सो गोड परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उडो आनी सोडूनशी काल्स तुका समर्पितांव.
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा अके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोल पळा फोव कर. आम सुमेस्तांची दया कर मागता. आमकां मरी देवाची मेसंगती भगेवन धर्मतान सुरकाळी तुका मांद्र्यान सगल्या भक्तां बरोबर सस्त्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी माय मागावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सुम्यांची केल्ले मागणे म्हणून सर्गी बापाक सांगाता उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवी जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शांत तेल्यांक आमकां तुजे उदार ककुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देणे खोटान सांबाळ. तूं जी येता राजवट चलयता ही सासनाच्या सासनाक. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ओ जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक पेल्यान ती सुभागी. Contaranco D64 D64. Baby, he don't know, come on, go.
सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत खुवार मरे उगडास करून सर्गींचे जिवीत दितल्या जेवणांत आम्ही वांटो घेतला त्या संख्वार मयेच्या आनी सगळ्या तुझ्या भक्तांच्या संगता सासनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कलतेपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सरपोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार देखून बशांव. नव्यानाच्या पयल्या दिसा आमी आसाव देवाक आमी अर्गां दिवया. मरे मायेक आमकां तेणें जावं दिल्ले खातीर न्हयच्या पयल्या नव्यानाच्या दिसा प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां पासत आमी मागया. आमची साप जावं दी बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या भुरग्यांक तो राख आनी सांबाळ. प्रत्येक रितीन ह्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करता आसतना तांकां फवतें गुमान आनीक धार्मीक शिकोवन दिवंक आमकां कुमो कर म्हूण आमी मागता. इस्कॉलांत शिकून वचच्या सर भुरग्यांक तो राख आनी सांबाळ. तांकां शिकूंक बरी मोद दी आनी तुमचो फुडार बऱ्या रितीन बांदून हाडूं तांकां जायसलो आदार दी म्हूण आमी मागता. सबार भुरग्यांक इस्कॉल शिकचें अवकाश ना. आर्थीक परिस्थिती आसूंक बरो दुबळेकाय आसूंक बरो असल्या सर्व भुरग्यां पासत आमी मागता. तांकां तो राख आनी सांबाळ. तांकां शिकोवंक अवकाश आनी तांची जिणी फुलोवंक आदार दी म्हूण आमी मागता. विविध तरांनी पिडेक वळख जावन कस्तांतल्या सर्व भुरग्यां पासत आमी मागता. देव तांकां राखून आनी सांबाळूं दी. बऱ्या भलायके शेदणे देव तांकां फोव करून दी म्हूण आमी मागता. भुरग्यांच्या देण्या खातीर लाल येवच्या सर्व वडिलां पासत आमी मागता. तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. भुरग्यांचे देणे तांकां तो फोव कर म्हूण आमी मागता. विविध जाग्यांनी बाळ कामेली जावन कस्तांतल्या आनी वावरतल्या सक्कड भुरग्यांक तो राख आनी सांबाळ. तांकां तुज्या सक्तेन भर. तांकां स्वातंत्र्य आनी बरो फुडार फोव कर म्हूण आमी मागता. ही घडी भर आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां पासत आमी मागया. मरी माय ह्या कुटुंबाक राखून तेणी सांबाळूं दी. जेजूक ल्हान व्हड केल्ली मरी माय कंठी सावन आमच्या भुरग्यांक सांबाळटली बरो फुडार ती दितली. सगळे आमचे तेसावां इरादे सांगाता घालून सांगाता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कशें सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास असो आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या आमकां शिता तशें आमची पातकां मगस आनी आमकां दाणलेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नव्यानाचे मागणे आमी म्हणटा आसतना प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा 20 आनी 8 सल्म दिवस आचरण करच्या स्विनी अल्वारेसा पासत आमी मागया. बऱ्या भलायके पासत मागूंक विनंती आसा. मेबल डिसोजा आनी मायकल डिसोजा आनी तशेंच स्टेजिना आनी स्टेफिना ह्या भुरग्यां पासत मागूंक विनंती आसा. तांचे पासत आमी मागया. आनी सगळीं आमची तेसावां इरादे सांगाता घालून मरये मायेक ह्या नव्यानाच्या मागण्या मुखांतर आमी उबारुया. तुमचे लागीं कडतील आसा. बांकांनी ही कडतील काडची. नव्यानाचे मागणे आसा. सांगाता हे मागणे आमी म्हणया. ये बाळोक मरये सर्वेस्परा देवान तुका जेसूची आवय जावन मिचून काडली आनी सबार देण्यांनी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे सांगाता संतोश पावता आनी देवा बापाक अर्गां दिता. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय. सडबंदराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची सडवण जावंक तुवें सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा. हांव सुमयाची चरण दासी म्हणल्या उतरां मुखांतर देवा मुखार तूं संपूर्ण कालती जाली आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणयेन पयलो सागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमल्या आसता. आमच्या कुटुंबांचेर तुजी धाराळ आशिर्वादां मागोवन दी. आमच्या कुटुंबांत मोग एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी.
कुटुंबान संतोषाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. हे मरये तुजे बरी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक फाळो दिव. त्या प्रमाणे आमची जिणी मानून हाडून आमकां आदार दी. सर्व आमच्या कश्टांत दुखांत विघ्नांत आनी अनुभवांत आमकां पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचे सर्व तुज्या पुता लागीं मागोवन दी. हे बाळक मरये तुका मान करूंक बडा संतोशान आमी फुलां हाडून आयल्या आनी आमी तुका ती भेटयता. हे ल्हानकांनी तुका मानवून दी म्हूण मागता. कशी फुलां तांची सबाय आनी तांचो परमळ आपल्या भवारी प्रसार करतात गी तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो करण्यांचो आनी बऱ्या जिणयेचो परमळ आमच्या भवारी प्रसार जायसो कर म्हूण मागता. आमेन. आयच्या दिसा फुलां हाडलेल्या भुरग्यांक आनी आमकां सर्वांक स्नॅक्स वांटून कुमो करशा. मानेस जॉन डिनायस आनी ताचे पासून आनी ताच्या कुटुंबा पासून प्रत्येक रितीन आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येव. तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास असो आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले आमकां शिताव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणलेन पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरये कृपेन बोलले सिम तुजे संगता आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचें जेसो बघेवन मरे दबाशमये आमा बाप्यांक खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. भुरगीं फुलांकान घेया. एक फूल मरयेक हांगासर राखूनचें आनी स्टेजी मुखार आमी मरयेक फुलां अर्पितल्या. लायन करून भायर थंयसर आमी समजावचें. कतर आमी घेवया. भुरगीं लायन करा.